गेले 2 महिने हांव सातत्यान मुख्यमंत्र्या कडेन मागत आसा की जमीन हडप प्रकरण हाचेर जो मंत्री जो मास्टर माइंड आसा ताका इमिजिएटली ड्रॉप करपाची गरज आशिल्ली। पूण आमच्या मुख्यमंत्र्यान मौन धारण करून तो ओग्गी रावलो। आयज हांवें पयलेंच जमनीचें एक प्रकरण जंय मास्टर माइंड एक मंत्री आसा ते आयज मुख्यमंत्र्याच्या मुखार दवरला आनी मुख्यमंत्र्याक आव्हान केला की ह्या प्रकरणाची चौकशी कर आनी तो मंत्री कोण तो लोकां मुखार हाड आनी त्या मंत्र्याक इमिजिएटली ड्रॉप कर। ही साल्वादोर द मुंद हांगसर जवळ 3250 स्क्वेअर मिटराची जमीन जी जमनीची खरे मालक आसा एंथनी रिबेलो आनी बाय हेझल मेंडोन्सा आनी हांचो पॉवर ऑफ एटर्नी होल्डर बाबसालिस फेर्नांडीस हांणी ही कंप्लेन विजिलन्साक दिली, पंचायतीक दिली आनीक पुलिसां कडेन दिली। पूण सरकाराच्या दबावाचेर पुलिसांनी हाचेर कांय चौकशी केल्ली ना। ही कंप्लेन आता SIT कडेन केल्ली आसा। सगळे प्रकरण हे सरकारा मुखार आसा। हांव मागता सरकारा कडेन ताबडतोब हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन इमिजिएटली जावचें आनी सत्य लोकां मुखार येवचें। तशेंच हांव SIT कडेन मागता की जे राजकारणी जे पॉलिटिशियन प्रकरणांत इन्वॉल्व आसात तांची नांवां मुख्यमंत्र्याक भिनासतना मुख्यमंत्र्याच्या दबावाचेर येनासतना ती नांवां तुमी पब्लिकली जाहीर करची। हाचेर योग्य कारवाई जायना अशी दिसली जाल्यार हातूंतलें हांव दुसरें प्रकरण थोड्या दिसांनी मुखार हाडटलों।